जी आमी पळयता की ह्या दिसांनी गोंयभर एक बोवाळ चल्ला लायटीची जी बिलां आसा ती चड येवपाक लागल्या. सो तुमच्या अशे कितें लोक तुमकां मेळ्ळ्यात? हय, म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंट कंटिन्युअसली लोक मेळत आहात म्हाका आनी कंप्लेंट्स करीता की बिलां खूब येतात, चड येतात. एक तर 2 म्हयने मिटर बंद आसलो, म्हणजे चालूच नासलो, तरी पूण ताका कितें 18,000 बील येयलें. सो हे इशू वाडत आसा. ताका लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हटल्यार हो इशू खंय तरी सॉल्व जावंक जाय आनी आमच्या ऑनरेबल पावर मिनिस्टरकूय हांवें म्हटलां की ह्यो खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. सो ताका लागून म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिसिजन ताचेर घेतो. लोड जे वाडोवना तेंचे थोड्यांक फायनी बीन येवन तेंची बिलां चड आयल्या. सो जाणा ह्या 2-3 म्हयन्यांक अशे इश्यूज जाल्यात की प्रत्येक म्हणजे गांवागांवांनी म्हणजे 10 घरां सोडलेली एक व्हडली व्हडली बिलां येयलेली आहा आनी आमकां हाडून दाखयता. सो आमचे कडेन ताचेर उत्तर नासता बाबा हे कित्याक लागून येता येदे व्हडले ते. सो म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमचो ऑनरेबल पावर मिनिस्टर हेचेर बरे भशेन एक्सप्लेन करूया. पूण ह्यो सिरियस इशू आख्खे गोंयभर चलतात. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंट स्वता म्हाका फेस करचो पडटा. मंत्र्याक सांगला हय, मंत्र्याकूय सांगला आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय सांगला. तेंचेर आतां सोल्युशन काडटा म्हटलां बेगीन बेगीन. केन्ना मे बी स्मार्ट मिटराचेर काल ते करिना म्हणटाले. ना हांव तेंचे कडेन आयज सकाळी उलयलां आनी आमचे चीफ मिनिस्टर आतांय उलयलां. सो ते डिसिजन आतां इमिजिएटली घेतले. कितले पर्सेंट लोक सपोर्ट करतात? पर्संटेज हांव सांगूंक शकना, पूण खुबशे म्हणजे सद्या कॉन्स्टिट्युएंसी म्हाजे इशू ह्योच चलता. सद्या वचत ते ह्योच उलोवप चालू. स्मार्ट मिटरा खातीर जाता कशें दिसता तुमकां? स्मार्ट मिटरा खातीर पळय स्मार्ट मिटराचे कितें इशू आहा कितें ना तो म्हाका खबर ना. पूण स्मार्ट मिटर म्हाका दिसता वेगळो विशय आहा आनी ह्यो वेगळो विशय आहा. सो त्या प्रमाणे ते डिपार्टमेंट कितें आहा ते सॉल्व करता. तुमकां दिसता सॉल्व जाता? म्हाका दिसता जातलें सॉल्व. डेफिनेटली एश्युरन्स न्हू हांव आतां सांग म्हाका दिसता जर आख्खे गोंयभर इशू जाता, गोंयकारांक जर त्रास जाता जाल्यार खंय तरी प्रॉब्लम ह्यो सॉल्व जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता सरकार ह्यो करतलो. ओके, थँक्यू.